आयज आमी जी खबर घेवन आयले एक ट्रॅजीक इन्सिडेंट एक 23 वर्साचे चली आयज वेर्णा वाठारांत मरण पावले जी आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळटा आयज सकाळीं खंय एक अपघात जालो आनी एक एक्सयूवी गाडी हाडून एक 2 चलयांचेर ताणें मोखली आनी ही 2 चलयां खंय मॉन्जिनीस फॅक्टरी कडेन वेर्णा प्लांट जो आसा थंय खंय क्रॉस करताली आनी तेन्ना खंय हो अपघात जालो. जो गाडी चलोवपी आसा तो 19 वर्साचो एक स्टुडंट आशिल्लो आनी पाद्रे कॉर्सेसां ताजी एग्जाम चालू आसली म्हूण तो गाडी घेवन वतालो आनी जेन्ना ही 2 चलयां क्रॉस जाताली हाणें ताजेर ते 2 चलयांचेर डॅश दिली आनी जी आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की 23 वर्साचे अनिशा सतीश बोरकर हे चली खंय मरण पावले आनी आनीकले एक चली आशिल्ले कारवारचे खंय अक्षता नायक ते खंय इंजर्ड जाल्ले आसा. जो अपघात करपी भुरगो आसा तो खंय जेन्ना एक्सिडेंट जालो खाचापोल जालो आनी भिवन खंय तो डायरेक्ट वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर आयलो आनी सद्याक वेर्णा पुलिसांनी एक्सिडेंट रजिस्टर करून फुडलो तपास करत आसा. वास्कोच्यान पुर्णन मिडिया खातीर विक्रम नायक.